Kaita kalis mucheye sumia sobai कृत्याची तुझ्या सर्व इरसना दिता साक्ष सुमिया घोडा वैभवाक तुझ्या कायथा काळीज मोचेये सुमिया सोबाय कृत्याची तुझ्या सर्व रचना देता साक्ष सुमिया घोडा वैभवाक तुझ्या सूर्यो आणि सन अंतळी तारा घायता तुझी गीत जाऊ सितारा गाजयतात महिमा तुझी दर्याची लारा सर्व रस्ता वाकडता तुका जाऊन गिटारा घायता काळीज मोजे ये सोमिया सोबाय कृत्याची तुझ्या सर्व रस्ता देता साक्ष सोमिया घोडा वैभवाक तुझ्या मोगे छपावडीनं त्या वागार का दिव्या देव सुपकार बोडिया बापर बाय सोई तारदान आमकां दिला सकाळच्या वेळा मिसच्या बलिदानात आम्ही भागीदार जावंक पात्र घेवच्याक आमचे वरती तयारी करून पवित्र रचनावान मिसचे बलिदान मोगान एकवटान एक कुटुंब जावन आतां आमी आरंभ करूया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो ख्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या संवसारांत आमचे जिणे थोड्या काळाचे कितलो दीस म्हण आमकां कांय कळीत ना कित्याक म्हळ्यार ह्या संवसारांत देवान आमकां धाडलां तर तें आपुरबाय तरान जियोंक पूण अवधी आमच्या हातान ना देवाच्या हातान आसची केन्ना आमी वता केन्ना आमकां तो आपयता आनी केन्ना आमी त्या उल्या पाळो दीस जाय तें सगळें देवाचें जावन आसा त्या देखून हर एक घडी आमची तयार आमी करनंतर रावची ह्या खातीर स्वामी आमकां आपोवणें दिता तयार रावा जागीर जाया जागृत रावा कित्याक हर एका घडये तुमी नितळ निर्मळ पवित्र जावन सर्गाच्या दायजांत भागीदार जावच्याक तुमकां मेळिल्लें आपोवणें घेया तर आमी सर ह्या संवसारांत जियेत आसतना सुमेचें वर्तेपण आमी मानून घेता आसतना कितें गरजेचें जावन आसा हर एका दिसा आमी संपोवन तरान आमचें जिवन सुमेच्या हातान दिवचें ती आमी आमचें जिवन सुमेच्या हातान आनी बोवा परबायेचें वर्ते योजन ताचें आमच्या खातीर आसा तें योजन तो आमच्या दोरी संपूर्ण करतलो त्या योजनांत थोडे आमी सहभागीदार जावन हांव थोडे आमी सहकार दिवन हांव आमचें दिसलें की आमचें जिवन आमी जियेल्या थोडे आमी देवा थंय एक जावन जियोवच्याक सुकून पडले घडयो उडासा गाडया सांगाता आमची पातकां वळखून घेवन म्हणया हांव पातकी सर पददार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव सरून सांगता मनांचें दोन तोंडां दुसरून वायटा धरून आनी बरें सणून हांवें जायतीं पातकां गेल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासून भगवान सदांच सांवकार मेरेन सगळ्या देवता आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वत देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पददार देव आमची एकाकृत करूं आमची पातकां बगसून आमकां सश्टाच्या चेवेताक फावो आमेन सुमिया काक्लोदकर सुमिया काक्लोदकर क्रिस्ता काक्लोदकर क्रिस्ता काक्लोदकर सुमिया काक्लोदकर सुमिया काक्लोदकर
महिमा देवाक ओंसर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्विस पौरा देवा सर्गींच्या राया सर्वोद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासो आम्ही तुका वाखणता सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकळोत कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रोत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू मोवी एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थया सर्पदेदाराया मोळाच्या बापा तुझ्या दैविक देण्याने आम्हा सर्वांगे जाय जाल्यार बरें पाडतो दिताय अयच्या दिसा आम्हा सर्वांगे जाय जाल्यार भगवंतपण आनी पवित्रपण आमच्या जिवनांत सदांची आमकां पावो कर आमच्या संगता तूं राव आमच्या वर्त्या योजनान तूं वर्त्या तरान भागीदार जावं ते योजन संपन्न करूं आनी फळ दिवं आमकां पावो कर ह्या आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कर देव तुजे पवित्र आत्म्याचेपणान जियेता आनी राजवट चलयता सष्टाच्या सष्टा आमेन. दानियेलाच्या पुस्तकांतलें वाचप पयलें वाचप. त्या काळार श्रेष्ठ रक्षक दूत मिंगेल ताचे परजेचो राखणदार उठ्ठलो राष्ट्रां उस्पतली त्या काळात हांव येवंक ना तसलो तळमळ्याचो एक काळ येतलो पूण तो काळ येतच तुजे परजेक म्हणजे जाची नांवां पुस्तकांत बरयल्लीं आसात तांकां सुटका मेळटली पृथ्वीचे धुळींत न्हिदून आसात तांची मदलीं जायतीं जाणां उठ्ठलीं थोडीं सासणाच्या जिविताक आनी थोडीं सासणाचे लोजेक जाणवाय आसली मळबाच्या प्रकाशापुरी पुस्तक परजळटली जायत्यांक नितिवंतपणाची वाट शिकयलेली ती सासणाच्या सासणांक नेकेत्रापुरी परजळटली. देवाचे उतर हे उपकार. जेजू तू म्हजो राय जेजू तू म्हाका जाय जेजू तू म्हजो राय जेजू तू म्हाका जाय ओर्गां तुका oglav tuka stuti tuka mój matka
Jésus, tu me sauves. Jésus, tu me dá. Jésus, tu me sauves. Jésus, tu me dá. Obrigado, Stuti Tuka. Orga Tuka. Stuti Tuka. दुसरें वाचप हेब्रेवांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. आदल्या कराराचो दर एक याज्ञीक सेवा धर्मीक रिती पाळूंक दिसपोटी देव मंदिरांत आसता आनी कशेच भाशेन पातकां काडून उडोवंक शकनात. तसले योद्न परतून परतून समोर पिता. क्रिस्तान जाल्यार पातकां खातीर एकूच योद्न भेटयलो आनी तो आतां देवाच्या उजव्याक बसला. आनी असो तेन्नातावन देव आपल्या दुस्मानांक ताच्या पांयां तोला घालतलो ते घडयेची वाट तो पळयत आसा. म्हणटूच ते केस भेटोवणे वरवीं पवित्र केल्यांत तांकां ताणें सासणांक संपूर्णायेक पावयल्यांत. अशें तर पातकांचें बोगसणें मेलना म्हणटूच पातकां खातीर आनीक भेटोवणी ना. देवाचें उतोरें. देवाचो उपकार. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. मनशपत येवचो वेळ तुमकां कळीत ना. तो येत आसतना जो कोण तयार आसा तो बागीस सै. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. समार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. त्या दिसांनी ते संकश्ट काबार जाता आसले. सुर्याक काळबण पडटली. चंद्र प्रकाश दिवचो ना. मळबातांव नेकेत्रां सकलां पडटलीं आनी अंतराळचो सक्त्यो लागतल्यो. तवळ व्हड पदवेन आनी मायमेन कुपांचे देवन येतल्या मनशापताक समेस्त देखताले. उपरांत तो आपल्या दुतांक धाडटालो आनी संवसाराच्या चारी कुशीतावन दिगंतांत दिगंता पर्यंत आपल्या विंचलेल्यांक तो जोमो करतालो. अंजुराच्या रुखांतावन हो एक पाट शिका. ताच्यो खांदयो मोव जावन कोंबरे पुटोंक जाले म्हणटना गीम लागीं पावलो म्हूण तुमी समजतात. तशें त्यो संगती घडलेल्यो तुमी पळयतना अंत लागीं पावला दरवट्यार आसा म्हूण समजून घेया. सत्य हांव तुमकां सांगता हे सर गडसर ही संतत अंताची ना. अंतराळ आनी भुमी सरतली पूण म्हजीं उतरां केदींच सरची नात. तरी पूण तो दीस वा ती घडी केदाळ येताली तें बापाक एकल्याक शिवाय हेर कोणाकच सर्गींच्या दुताक वा पुताक लेगून कळीत ना. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. महिमा तुका सौम्या. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. जायतीं जाणां पैणार वेता आसतना आपूण घरा येतालो आनी येताली म्हूण वेतात. पूण केदळां ती येवन पावतात म्हूण तांकां कळीत ना. कित्याक म्हळ्यार
थोडी पावनांतलीं आसात. थोड्यांचे अवघड घडटा, त्या अवघडान ते मरण पावतात आनी उपरांत दुसऱ्या मात कळीत मरण पावलो व्यक्ती आमचो म्हूण शिवाय मरण पावल्ल्या त्या व्यक्ती कितें कळीत जायना. ह्या देखून आमी ह्या संवसारांत आसतना शाश्वत न्हय, थोड्या दिसांचे आमचे पैण म्हूण आमी समजून घेवचें. त्या देखून एक पटी एकल्या रायाक अशें तेनाली रामकृष्णान अशें आसलें गय. तो म्हणा लागलो गय, तुज्या तितलो मूर्ख कोणी ना आनी त्या खातीर ही एक बडी तुका दिता. तुज्या की चड व्हरतो मूर्ख तुका मेळ्ळो जाल्यार तुवें ही बडी ताका पास करया. तेदा म्हणसर ही बडी तुज्या हातांत आसतली. तेनाली रामकृष्ण म्हणा लागलो गय, जायत सायबा हांव खाण घेता, हांव तेकलो मूर्ख खाता. आनी अशें आसता राय म्हातारो जालो. राय म्हातारो जावन मरणाच्या तणे पायतना ताणें सगळ्यांक ताच्या आस्थानिकांक आपयलें आनी आस्थानाच्या मंत्रीक आपोवन तांकां बसयलें आनी म्हणा लागलो, हांव आतां थोड्या तेंपानी मरण पावचो वेळ लागीं आयला. कित्याक म्हळ्यार म्हाका भगता आनी हांव 6 दीस वांचचो ना. त्या देखून हांवें वचोंक आसा, हांव मरतालो. त्या खातीर तुमकां सगळ्यांक हांवें बुधबाळ सांगची. कितें बरें चलया, तुमच्या पर्जेक केदाळ्या दुखे नाकात, तुमच्या पर्जेक कितें एणसी नाकात, तुमच्या पर्जे वयर दाबाव घाली नाकात. त्यो पर्ज आमची मोगाची, तिचे सांगात एक जावन रावा. आनी ह्या वेळार तेनाली रामकृष्ण म्हणा लागलो, धन्या तूं येताय, आमकां दूख भोगता, आमकां दूख भोगता धन्या. तूं आमचो मोगाचो आनी आतां तूं येताय म्हणटना आमकां इतलें दूख भोगता की. पूण म्हजें एक सवाल आसा, तूं त्या राज्याक वताय, ह्या हो संवसार सोडून सर्गींच्या दायजान वांटेली जावंक वता आसतना तुवें कसली तयाराय केल्या. आनी राय म्हणा लागलो, वय गे हांवें कांय तयारी करूं ना. आनी त्या वेळार तेनाली रामकृष्ण म्हणा लागलो, म्हजे की व्हडलो मूर्ख तूं जावन आसाय. कित्याक म्हळ्यार देवा लागीं वता आसतना, त्या सर्गींच्या दायजान वांटेली जावंक वता आसतना तुजी तयारी नासतना तूं वेताय. आनी अशें आसता म्हाका दिल्ली ती बोडी तुवें तो परतून घेयसय. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या की व्हरतो मूर्ख तूं जालोय. सर्गाच्या दायजांत सम्याक मेळटा आसतना जावं दी, या हेरांक मेळटा आसतना जावं दी, आमच्या अंत्य दिसांनी आमी बरी तयारी करूंक आसा. त्या देखून मगाचे न्हू हर एका पवित्र बलिदानांत आमी भागीदार जाता आसतना हे पवित्र बलिदान आमच्या जिणेचें पयलें पवित्र बलिदान म्हणून आमी भेटोवचें. त्याच प्रमाणे ह्या जगन्मात न्ही हर एकल्यानी. आनी त्याच प्रमाणे हें पवित्र बलिदान म्हज्या जिवनाचें अकळेचें पवित्र बलिदान म्हणून आमी भेटोवचें. आनी अशें भेटयता आसतना सम्याच्या वर्त्या भागीदारपणांत आमी वांटेली जातल्या. त्या देखून पवित्रताय आमी हाडूंक जाय. त्या देखून आज सगळ्यांनी दिसता एका रिलिजियस आर्टिकलच्या स्टोरार वेता आसता म्हजे सांगता आनी एकलो भाव आसलो आनी तो म्हणा लागलो, फादर हें सगळी तुमी स्टॉल काणयतात सरप्लेस काणयता कित्याक. हांवें म्हळें देवाच्या देवासपणांत आमी भागीदार जाता आसतना बोवा पुरबायची मुस्तायकी आमी न्हेसोंक आसा. कशें भायली मुस्तायकी नितळ निर्मळ आमी दवरूंक अपेक्षीत आहांव. त्याच प्रमाणे भितरलें आमचें काळीज आनी आमचें मन आनी आमची कूड नितळ दवरूंक आमी अपेक्षूंक जाय. कित्याक कशें जशें भायर आसा तशें तुवें भितर नितळ जावंक जाय. ताच्या बदलाक आमी भितर नितळ आसा म्हण भायली मुस्तायकी कशी गेल्यार जाता म्हण आमी चिंता थोडे बडें. तें सारकें न्ही. ह्या भायली मुस्तायकी गेल्ले क्षण भितरलें खोटेपण भितरलें अवगुण सगळें धांपून वेतात म्हण आमी चिंतले जाल्यार देवा मुखार ते धांपून वचनात. देवा सगळें कळीत आसा. त्या देखून आमी समेच्या वर्त्या भागीदारपणांत पात्र घेता आसतना, समेच्या जेवणांत पात्र घेता आसतना, हर एका आत्मीक कार्यांनी आमी पात्र घेता आसतना आमी बोवा पुरबाय तरान त्या वर्त्या सबायेन सोबोंक जाय. सबाय भितरली सबाय भायली दोनी आमकां जावंक जाय मोगाचें न्हू. त्या देखून चड जावन आमचे आल्ताऱ्यो, आमचे इगोच्यो आनी आमचे सगळी आमी करची ती आत्मीक तयारी आनी आत्मीक कार्य
भोव सोबीत तरान नितळ निर्मळ आमी दवरता कित्याक हें आमी करचें गे म्हळ्यार तो वेळ आमकां कळीत ना तो काळ आमकां कळीत ना खंयच्या वेळार तुका आनी म्हाका आपयतात म्हण म्हाका आनी तुका कांयच कळीत ना खंयच्या वेळार येवंक बरो ह्या दिसान तुमी पळया गजालीन थोडी मरना कांयच ना बसयल्या कडेन मरतात तरणाटे मरतात धाकटे मरतात व्हडले मरतात प्रायवंती मरतात केदळां मरतात म्हण आमकां कळीत ना पूण आमकां एक कळीत आसा आमची ताराय हर एका घडये आमी केली जाल्यार सोम्याच्या जेवणान भागीदार जावच्याक सर्गांचे राज आमी रिक्षाक तो आमकां जायतें बरेंपण फावो करतलो त्या देखून आमची जिणी आमी तुकोवंक जाय मेजोवंक जाय आनी लेखोवंक जाय कित्याक तुकोवंक जाय कितलें बरेंपण आमी केलां तें आमच्या मोतीन आमी हाडन ताची वेटेज कितली जडाय कितली म्हण पळय जाय आमी केल्लीं बरीं कार्यांची जडाय जायती मापान आसूंक जाय तुकोवंक जाय मेजोवंक जाय लेखोवंक जाय मेजोवंक कित्याक म्हळ्यार आमी एक या दोन ल्हानशीं कितें बरीं कामां करन सर्गाच्या राजांत रिगज म्हळ्यार जावचें ना मोगाचें न्हू त्या खातीर समय म्हणटा तुजें जिवीत सर्गाच्या दायजाचें एक वांटो जावं दी तुज्या जिवितांत हर एक घडये तूं देवाक संपूर्ण तरान एक जावन जियोंचो एक भागीदारपण ताणें तुका दिलां त्या देखून तुज्या जिवनांत जें कितें करता तें मेजूंक जाय चड आनी चड मापान आमी दिरवीं पुंजोवंक जाय कसली दिरवीं ह्या संवसाराची न्ही सर्गींच्या दायजाची क्रिस्ती मावल्याची आनी समाजेंत हर एक लागीं बोवा परबाय तरान निस्वार्थ सेवा दिवची आनी लेखोवंक जाय आमी हर एक लागीं वर्तदान लेखोवंक जाय म्हळ्यार तांकां बरो मान आनी गौरव दिवंक जाय हर एक म्हजी भुरगीं एकल्याक एक रीती पळोवचें आनी एक रीती पळोवचें न्हय हर एक लागीं एकच मापान आमी पळोवचें जावन आसा हें जावन आसा सोम्याचें वर्तें दिरवें ताणें आमकां दिल्लें त्या देखून आमच्या जिवनांत आमी भागीदारपण घेवया मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो तस अलेक्झांडर राय मरता आसतना ताणें म्हणलें उतरां हांवें संवसारचो राय जावन आसलो जायती उत्पत्त म्हजे थंय आसली जायतें भांगर पयशे वज्र वैडूर्य सगळें म्हजे कडेन आसा पूण हांव मरता आसतना तुमी म्हज्या पेटेंत एक दोन तंपले करूंक जाय आनी म्हजे हात भायर घालूंक जाय ह्या सगळ्या शारांत म्हाका तुमी म्हजें कूड निर्जीव कूड भोंवडोवंक जाय आनी वता आसतना ह्याच निर्जीव कुडीच्या पोंदा तुमी एक ट्रॉली घेवन व्हरता आसतना ते पोंदा जायते पयशे भांगर आनी सगळें उडोवंक जाय त्या वाटेर आनी हें कित्याक म्हण विचारतना तो म्हणा लागलो इतलो व्हडलो श्रेश्ठ राय सगळें आपणायलो सगळें शिकलो आपल्या जिवनांत सगळें बोवा परबाय तरान गळसिल्लो सर्गा ह्यो संवसार सोडून वेतना कितेंच व्हर वचोना फकत ताणें केल्लीं बरीं कार्यां बरीं कामां निस्वार्थ सेवा तो सोडून गेलो तेंच बरेंपण आमकां सोमी दिता तें बरेंपण आमी घेवया मोगाचें न्हू आमी ह्या संवसारांत जावन वेता आसतना कितें सोडून वेतले हांव आमी ह्या संवसारांत जावन वेता आसतना सगळें सोडून वचोंकूच जाय घेवन वतलें कितें आमी केल्लीं बरीं कार्यां मात्र त्या देखून तो वेळ ती घडी तुका ह्या म्हाका कांयच कळीत ना बरी तयार आमी करया बरीं भुरगीं जावया आत्मिकतेन देवस्पणान आमी बरया आनी चड आनी चड मापान देवाक मानवा सारकी जिणी आमी जेवया आमेन सगळे मी उबे रावया मोगाचें न्हू आनी एका निजाते तें आमचो बाबाट उसारुया सत्मंता देवाक सर्पतरा बापा सर्गाणी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या जो पवित्रपणे गर्भे समोरलो आमकां मरेता जल्मलो पांच पेलत घालताणे कस असले ताका गुस्सा जडलो तो मेलो आनी ताका नेकेपिलो तो मेल्ल्या मध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्लो परतून जिवंत जालो सर्गाक चडलो आनी सपदरा देव बापाच्या उजव्या बसला थंय जिवांनी मेल्यांची मनसूब करून येतालो सत्मंता पवित्रात्म्या कथोलीक पयस सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचे बक्षणे कुडीचे जीवनपण सजनाचे जिवीत आमेन मगळ भाव भयणीनो सोमी आमचो आदार आमकां सदांच दिता वर्त्या मापान जायतें बरेंपण त्याच वर्त्या आदारान आनी बरेपणान सर आमची प्रार्थना देवा मुखार आतां आमी उबरया आमची जबाब जावं दी बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक
सर्वेस्पर आमच्या मंगळा बापा तुवें सगळ्या अख्ख्या कथोलीक पवित्र सभेक विंचून काडलाय. फ्रांसीस आमच्या पापा साहेबाक त्याच प्रमाणे चोर गोळी बापांक ह्या सगळे वर्गाक धार्मिकांक सगळे क्रिस्ती परजेक खालतेपणाचे बरेपणाचे गुण दी. सदांच आमी तयार रावच्याक आमकां जाय जाली कृपा तूं दी म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. त्याच प्रमाणे आमच्या जिवनांत जायत्या जाणांक ह्या घडये सोम्याची वळख उणी जाल्या. सोम्या सांगता एक जावन जियोंक ह्या संवसाराच्या लौकीक संगत्यो आडखळ जाल्यात. रक्तमासाच्या वंदवण्या वरवीं ह्या संवसाराच्या पकड दावलते वरवीं सोम्यातन पयस गेल्या सगळ्या परजेक लागीं हाड. विविंगड जावन पंगड करनासल्यांक एका खऱ्या क्रिस्ता जेजूची वळख आनी त्याच मरियमायेक सदांच वर्ततरान मान करूंक फावो जावच्याक हर एका परजेक एकन एकठांय म्हूण आमी मागया. बापा आमचे मागणे आयक. मंगळा बापा जायती जाणां आमची भुरगीं पिडेस्त आसात कश्ट जातात. त्या पिडेस्त आनी कश्टतल्यांक तूं आदार दी आनी तांच्या गरजांक तूं पाव. तुजो बळवंत हात गुण करचो हात हर एकल्याच्या जिवनांत जायते फळां बरीत करचे जिवीत असो हात तूं विस्तारय आनी ह्या सगळ्या भुरग्यांक जाय जाली बरी भलायकी आनी बरेंपण तूं लाभय. बापा आमचे मागणे आयक. आमीच मुखल्या दिसांनी संप्राची सावेराची ती कूड अपुरबायतरान विक्षण करच्याक सकयल देवची आसा. तुजें दर्शन घेवच्या हर एकल्या भुरग्याक सांबाळ. खंयच्या पयसल्या गांवांत धांवन येतात सगळ्या भुरग्यांचे पैण शत्रू जावं दी. ह्या भुरग्यांक जाय जाल्यार बरो आदार मेळोवन दी आनी त्या प्रमाणे गोंयांत गोंयच्या साहिबाची वर्त्या कुडीचें दर्शन हर एका भुरग्याक जाता आसतना क्रिस्ती भावार्थ वाडोवन दी आनी सोडोवन दी म्हूण आमी मागया. बापा आमचे मागणे आयक. खमीसाच्या बलिदानांत पात्र जावच्या हर एका भुरग्या पासत आमी मागया. सरस्वरची विश्णार आशिर्वादा तेंचो वर्थें बळ चड आनी चड मापान ते विसक्तेचे फळ आमी जावच्याक आनी सोम्याक बोवा पुरबायताराचे वर्ते हातेरान जावन क्रिस्ताचो परजळ हेरांतय आमी उपजावच्याक आनी परगट करच्याक आमकां जाय जाली बरी भलायकी आनी मतीचें समाधान आनी बऱ्या कुरपेची वर्ती सकत आमकां दी म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सरस्पर आमच्या मंगळा बापा तुज्या वर्त्या भुरग्यांनी दवरलेली सर मागणी तो मानून घे. जे कितें आमी तुज्या मुखार उसारल्यान आनी जे कितें तुज्या मुखार उसारूंक नात ती सगळी प्रार्थना तूं आयक. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. जीवन मुझे सुमिया वर्ते देणे म्हाका संसारिया पयणा जावये खरे बलिदान. जीवन मुझे सुमिया वर्ते देणे म्हाका संसारिया पयणान जावये खरे बलिदान. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पद्धता देवा बापा मानतात असलें जामण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाने महिमेक आमच्या आनी अख्ख्या पयसभेच्या आदावा सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळा बापा
दायळ्याने काणीक आमी तुका समर्पीत करता. आमची काळजां मनां आनी तुज्या समोर आमी दिता आसतना थेंबो वापरपाचे काणीक जावन आमकां निर्मी आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमचे काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक देन वासोया. वय अशें करूंक आमी फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपद आनी सस्नाच्या देवा सरकाळी आनी सत्य आमी तुका देन वासोंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मनशा कुळाच्या रक्षणा खातीर आनी तांच्या सल्वसावा खातीर तुज्या एकल्याच पुत्या संवसारांत धाडलेलोय. ताच्या वर्त्या मोगाद्वारे आमकां नवें जिवीत रोपेत केलें. ताच्या कश्टा मरण आनी पुना जिवनपणावरी नव्या जिविताच्या वाटेक आमकां पायले. त्या संतोच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गी सोस दाळबाळ निरंतर गायता तुजे मुखार. पवित्र दळबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. ओन सर्गे तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ओन सर्गे तुका जय जय. ओन सर्गे तुका जय जय. बापा करस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या दडोवन हे देणे पवित्र कर पण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कोडू आनी रगत. आपलेच कुशन कश्ट मरण सुसुवेच्या आदी ताणें आपल्या पवित्रतांनी उंडो घेतलो. आपल्या बापा दिन वाचून तो मोडलो आनी आपल्या सिसांक दिवन ताणें मोळे. तुमी समेज घेयात आनी काया. ही म्हजी खोड तुमचे पासत समर्पूंची. ते स्परी जेवण जाता ताणें आपल्या पवित्रतांनी कास घेतली. तुका नव्या धीन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी मोळ्ळे. ही तुमी समेज घेयात आनी हांतले पियेया. ही म्हज्या रक्ताची काल नव्या आनी सश्णे कळोचे रगत. पातकांचे बक्षाने मेळच्या तुमचे पसत आनी समेज मनशा पसत ते वाळवतले. हे म्हज्या उगडासा करा. What does a good burger to you? सोमी जेजू मेलो. सोमी जेजू मेलो. सोमी जेजू जीवन जाला. ओ भावार्था सगळ आमी परगटा. जेजू नव्याने धोलो. बापाचे जमण आसतणी पुन्हा जीवनपणास आमी भक्तीपणे उगडास काडटा. आनी हो जिवीत सोड आनी सुरची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं आमकां फाव केलें देखून आमी तुका देन वाचता. जेजूची कूड आनी रगत सेतल आमी समेजता. पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक की आपली तुमेचेर विस्तारलेले तुज्या पयस सभेचो उगडास काड. फ्रांसीस आमच्या बगेन बापा सर आमच्या गुळी बापा सगळे ह्या सकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुन्हा जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची कागोद कर. तांकां आनी तुजे इश्ट घेता मेल्यार समेजता. तुजे परचळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमी समेजतांची दया कर म्हूण आमी मागता. मोगळा बापा ह्या भुरग्यांचेर अपुरबायेन मोगान मोळेन
आनी काकोतीन तुजी नद सरै चड आनी चड मापान आमचे तसले उणेपण काणडून जायतें बरेंपण भरती दी तुज्या वर्त्या राजाक सदांच आमी ताय जावच्या आमचे चिणी दीस वेता वेता पवित्रपणांत आनी आत्मीक सक्तेन बरोवंक तूं आमकां पावो कर आमकां मरे देवाचे मागीर संगती बगेन दवरता आनी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर आसीस सान फ्रांसीस सान पाद्र पियो सम आंतोनी सम क्लारा बरोबर सजनाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी महिमा गांव आमकां पावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन आमेन सुमियन बो मोगाचे आम्हा सर्वांकी मानवा सारखे आणि आमची चिनी बगेनपणा पावचे बरें प्रार्थना शिकयला ते प्रार्थना भक्तीन सांगत आमी म्हणया आमचे बापा सर्गेच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळ्यां पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्पर सर वायटांतले आमकां निवादाय करून ह्या जिवितांत सवस्के आमकां दी सर्गीचे बाग आनी आमच्या सोडवंदार जेजू क्रिस्ताचे येणे भरोशान तेला आमकां तुज्या उदार काकुळीन सर पातकांतली सुटी आनी सर आकादांतली वाटय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनांक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दम दिता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर पूण तुज्या पयसभेच्या बावर्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशी प्रमाण तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन समेची शांती समाधान आनी माय मोग सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसो माय मोगाचो संकेत जावन एकामेकाक शांती दियात देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतेली आमची काकळूत कर देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतेली देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी मोगाच्या भाव भयणीनो पळय आमचो स्वामी जेजू सदांच आमचे खातीर राखोन आसचो तो खंयचो वेळ म्हूण आमकां कळीत ना पण सदांच वर्त्या तायरेन ताका मेळोवंक आमी अत्रे घेवन रावल्या तर आमचें जिवन वर्त्या सुपळायेचें आनी शांती समाधानाचें वर्त्या जिविताचें जातलें अशें जेवणाक आपयलेलें आमी सर सुवागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एकच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली सुमी मुजो गवळी
म्हाका उणें ना सोमी मुजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना पासवो सरो मेळटा थंय सोमी म्हाका विशेव दिता प्रशांनी तळ उदकात सोमी म्हाका आपूण व्हरता सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना सोमी म्हणटा ती वेळ घडी तुमकां कळीत ना सदांच तयार रावा तुमचो सोमी येताना तो तयार रावलो साकर बागीस सई प्रार्थया सरपददार खणवळेच्या बापांक तुझ्या आत्मेकणावरी आमचें पोशण तुवें केलाय आमचो अति वर्त्या मोगा देखून तुज्या मासणी रगत खाण आनी पिवण जावन दिल्लें आसता त्याच वर्त्या कणा वरवीं आमी सदांच बगेनपणां जियोंक तेच कण आमच्या जिवनांत जायते सक्ती बरी जावच्या सर उत्तम देणी तूं आमच्या थंय रोंबय आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवे सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आणि सर पादवे देव बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन वर्त्या तरान सदांच सोमेच्या येण्याक आणि सोमेच्या पोवण्याक पाळो दिवच्याक तयार जावंक वसन्यांत क्रिस्ता शांतीन आणि मोगान तुमकां धाडटा देवाचो उपकार देव प्रेमाचो देवी जगाचो देव जगोबाचो सगळ्या संसाराचो देव प्रेमाचो देवी जगाचो देव जगोबाचो सगळ्या संसाराचो तो देव म्हजो आणि तुजो तो देव म्हजो आणि तुजो हालेलुया 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 मोगाळ पुत्रा सोवे ओंकार मरे आशीर्वाद दी आमकां जेच्या पवित्र काळजांक भुरग्यांक तुज्या दी तुझे आशीर्वाद बगेन कुसाचे करवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.